हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेऊन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। आमकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजा भुगतायतात। कितले पुराय जाला हेचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। हैदराबाद गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लायव्ह बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर कितें घडलें ताचो आमी धांवतो नियाळ घेवया। चड वेळ वगडाय नासतना सगळ्यान पयलीं या डेस्क इनच्या सुशांत गावस हांच्या कडेन। सर, तुमच्या कडेन खंयची अपडेट आहा? आसगांवांतले जे घर मोडून उडयल्ले त्या प्रकरणात आता एका फाटोफाट एक अपडेट येत आसा। काल राती कडेन जो पूजा शर्मा म्हणून जी कोणी ती जे जमीन घेतलेली तिचो जो कोण ब्रोकर आसलो तो प्रदीप आगरवाडेकराच्या घरा गेलो आणि तांचे मदीं तेन्ना तेंच्यांनी कॉम्प्रोमायज केले। आणि जी प्रदीप आगरवाडेकराची जी बायल आसा प्रिन्शा आगरवाडेकर म्हणून तिने ही केस फाटी घेता म्हणून सांगिल्ली। ही केस फाटी घेता म्हणून सांगना फुडें जे शिवोलचे आमदार डिलायला लोबो तिने अजा भुगतायले तेच बरोबर जे समाज ओवरपी असले ह्या प्रकरणात तिका तेंच्यांनी तेंको दिल्लो तेंच्यांनी अजा भुगतायले आणि तिचेर टिका केल्ली। ही टिका जायना फुडें तिने हे प्रकरणात आता परतो यू टर्न घेतला आणि ती म्हणटा आता आपूण केस फाटी घेवची ना पूण घर बांदून दिता म्हणून तिने सांगिल्लें खंय पूजा शर्माच्या ज्या ब्रोकरान ताका लागून तिने म्हणिल्लें की आपूण ही केस फाटी घेता म्हणून। सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली सताच्या बुलेटिनांत। त्याच्या भायर आनी एक म्हत्वाची बातमी जी आसा ती आयज सकाळी T20 वर्ल्ड कपाची सेमीफायनल अफगाणिस्तान आणि साऊथ आफ्रिके मदीं जाली। पयलेच फावट साऊथ आफ्रिका आसा ती पयलेच फावट एकाद्र्या वर्ल्ड कपाचे सेमीफायनलींत पावल्ली आसा। अफगाणिस्तानाक हरायत साऊथ आफ्रिकेन पयलेच फावट एकाद्र्या ICC इव्हेंटाच्या फायनलींत प्रवेश केल्लो आसा। दोन्ही सविस्तर बातम्यो साताच्या बुलेटिनांत पळयात। आसगांवचो घर डेमोलिशनाचो विशय हा तो फाटले 4-5 दीस जाले गाजता। ह्या विशयाची सविस्तर बातमी तुमी साताच्या बुलेटिनांत पळोवची। फुडें वचुया समिता कडेन आनी समिता कडल्यान जाणून घेवया हाची अपडेट। पावसाच्या तडाक्यान काल दिवचलच्या तशेंच मय वाठारांत घरांचेर झाडां पडली आणि बरेंच लुकसाण जालें। तशेंच 3 कडेन लायटीच्यो वायरी तुटल्यो आणि हे झाडांच्या पडझडीन सुमार 3 लाखां परस चड रुपयांच्या मालमत्तेचें लुकसाण जाल्लें आसा पूण सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावं ना। दुसरी बातमी म्हणजे दामणराय वाठारांतली 6 घरां जी आसा ती पावसाच्या उदकाक लागून बुडल्यात आणि उदक तुंबून घरांनी भरलां ताका लागून लोकांचे सामके हाल जाल्यात। लोकांक घरांतल्यान भायर सुद्दां वचपाक मेळना। आतां 4 वर्सां जालीं हें घडतूच आसा। कित्याक काय म्हळ्यार थंयची गटारां जी आसा ती साफ केल्ली नात आणि सगळें उदक जे आसा पावसान थंय तुंबून उरता। हे विशीं थळाव्यांनी पंचायतीत लेगीत कागाळ केली पूण अजून मेरेन कोणेच दखल घेतिल्ली ना म्हणून थळावे बेजारिल्ले आसा। दोन्ही बातम्यो तुमी सविस्तर साताच्या बुलेटिनांक पळयात। तर ह्यो दोन्ही बातमी तुमी नक्की साताच्या बुलेटिनांक पळोवचे। फुडें वचुया ऐश्वर्या कडेन आनी ऐश्वर्या कडेन जाणून घेवया हाची अपडेट। आयची म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार अहमद देवडी हाच्या खुंची हल्लो प्रकरणात म्हापसा पुलिशेन अटक केल्या आणि 2 दुबावितांक न्यायालयात हजर केले। त्या प्रमाण ह्या दुबावितांक 5 दिसाची न्यायालयान बंदखण दिल्या। आणि एक म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार पणजेच्यान वळवय मेरेन वचपी इलेक्ट्रीक बस बेतके खांडोळा हांगासर बंद पडली। सरकारान पोरण्यो कदंबा बसी बंद पडटा ताका लागून नव्यो इलेक्ट्रीक बसीस घातिल्ल्यो मात ह्यो नवीन इलेक्ट्रीक बसी आतां बंद पडपाक लागला ताका लागून प्रवाशांनी ते बरीच तिड भुगतायला। ह्यो दोन्ही बातमी तुमकां साताच्या बुलेटिनांत पळोवंक मेळटली। कदंबाचे सच्चेत जाला बसी बंद पडपाचो प्रकार काय आता थांबना। आणि एक म्हत्वाची अपडेट म्हटल्यार मेर्शे हांगा सिलिंडर क्लोरिनाचे गट्टेक लागून 6 जाणांक अस्वस्थ दिसपाक लागले आणि तांकां GMCत भरती केले उपचारा खातीर। आतां फुडें वचुया आमी ऐश्वर्या कडेन आनी ऐश्वर्या कडल्यान जाणून घेवया हाची अपडेट। आयची जी बातमी आसा उत्तेजा ती म्हणजे आयज फोंड्या वाठारान एक कुट्टरकरची बिल्डींग आहा तितूंतली 11 ते 12 दुकानां ती फोडलेली आसा आनी जी चोरी आहा ती रातची जाल्लेली आसा आनी हेजी कितले चोरी जाला कितें हेजी म्हायती अजून मेळूंक ना। हेजो
फोंड्या पुलीस हाजो तपास करता. आनी दुसरी जी बातमी आसा ती की काणका म्हापशा हांगा साईबाबा देवळा लागसार हेजो लायटीचो खांबो चेंज करतना दुसरो लायटीचो खांबो घालतना एका झारखंडच्या कामगाराक मरण आयलेलें आसा. आनी हेजेर बी आतां तेजो आनी जी कूड आहा ती पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडलेली आसा. आनी हेजो ह्या घडणुकीचो तपास आहा तो म्हापशा पुलीस आहा ते करता. ह्यो दोनूय बातम्यो आहा त्यो तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. आनी तशेंच तिसरी जी बातमी म्हणजे स्मार्ट सिटीचे आमी खास रिपोर्ट आहा तोय तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. ऐश्वर्यान 3 म्हत्वाचे अपडेट्स दिले आसात ते तुम्ही साताच्या बुलेटिनाक पळयात. फुडें वचूया गौरीशा कडेन आनी गौरीशा कडल्यान जाणून घेवया आयचे अपडेट. गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय हे राज्यपालांक वचून मेळ्ळे. तांच्यांनी स्मार्ट सिटीचो गैरकारभार आसूं, मागीर कला अकादमीचे बाबत दर्जाचें काम, त्याच बरोबर राज्यांत जी इबाडिल्ली कायदो आनी सुवेवस्था आसा ताचेर लक्ष करपाचें निवेदन ताणें विजय सरदेसायान राज्यपालांक भेटयलें. त्या वेळार पत्रकारांनी तांकां आसगांवच्या ते घरफोडी प्रकरणा बद्दल विचारलें तेन्ना ताणें म्हटलें की हे जे आसगांवचें घरफोडी प्रकरण आसा, जी घरमालक आसा आगरवाडेकर तेंच्यांनी ही केस फाटीं घेतली. सो ताच्या वयल्यान विजय सरदेसायान अशी तेंच्या आमदाराचेर लेगीत टिका केली, दिलायला लोबोचेर लेगीत टिका केली आनी अशें म्हटलें की ते कोस्टल लायनीचे जे लोक आसा त्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतले आमदाराचेच संस्कार म्हणटा तो आतां त्या लोकांचेर जालेले आसा. ज्या बाजून ज्याचे पल्ले जड जालेले आसा थंय ते लोक वळपाक लागले अशी म्हणीत तेणी टिका केली विजय सरदेसायान. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्यो म्हत्वाच्यो अपडेट्स आनी खंय खबरां खातीर पळयत रावा तुमी गोमंतक TV. कॅमेरामॅन यश आडारकर सयत हांव उत्तेजा गावस. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा आनी हे विशीं लोक जे आसा ते अजा भुगतायतात. कितले पुराय जाला हेचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक TV पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक TV.